बढ़िया। आम्ही लयराई संस्थांच्या मंदिरात आसा आणि आता नवरात्राचो उत्सव चालू आसा त्याप्रमाणे लयराई देवी ही आदिशक्ती हे सगळ्यांक खबर आसा आणि नवरात्राचे 9 दिवस आसात। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते हे नवरात्राचो अशें खास हे सगळेच कडेन आसा गोंयांत। पण गोंयांत तरी सगळे कडेन नवरात्र आसलें जाल्यार शिरगांवच्या नवरात्रांतली जी पद्दत आसा ती जरा मातशी वेगळी आसा। वेगळी म्हणजे अशी की आता जी तुमकां मोठी उत्सव मोठी मकरांक दिसता ती आमी प्रतिभा दिसा म्हणजे घटस्थापने दिसा आणि जी पुजेक लायता हांगा ती दसऱ्या पर्यंत तशीच आसता। म्हणजे सकाळी 6 ते रातचे 10 पर्यंत जरी भावीक सगळे आयले जाल्यार हे जे आता तुमकां दिसता ते देवीचे दर्शन सगळ्यांक व्यवस्थीत जाता। आणि हांगा आमचो सकाळ पासून लोकांचें दर्शन चालू आसा, पाळणे करप चालू आसा आणि रातचे 8 ते 10 हे किर्तन हांगा डेली नवरात्राच्या 9 दिसांक आणि मागीर 8 ते 30 प्रसाद हो जाता। लोकांची हांगा गर्दी भरपूर आसता, पयलीं पासूनच लोक हांगा येतात आणि ही जी पद्दत आसा हे सगळे मखर आसा ते गर्भकुडीन येतात आणि हे कारण म्हणजे अशें म्हाज्या अंदाजान हे खूब फार पूर्वीचें आसा हे नवरात्रोत्सव, ताका लागून सवळ्या वळ्या लागून हे सगळे गर्भकुडीन आसा। अशा प्रकारचे हे आमचे नवरात्राचो उत्सव 10वी पर्यंत दनपारा पर्यंत चलतलो आणि दनपारा नैवेद्य दाखयल्या नंतर मागीर ही उत्सव मोठी काडून हो मखर उत्सव सोंपतलो। अशा प्रकारे हे आमचे नवरात्र उत्सव हांगा जाता। त्या प्रमाणे ह्या नवरात्र उत्सवाक आमचे गोंयच्या भायले सुद्दां सगळे लोक येतात आणि लोकांच्यो ज्यो भावना आसा, लोकांच्यो ज्यो मागण्यो आसा किंवा लोकांनी जे आपली कितें कामां मनोइच्छीत कामां आसात त्यो परिपूर्ण करपाक जे नवस उलयल्ले आसा ते नवस हांगा पेटपाक सगळे लोक येतात आणि त्या प्रमाणे देवीच्या कृपेन हे सगळे व्यवस्थीत सगळे जाल्लेले आसा। आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांचे देवस्थान कमिटी